काल सांजवेळार वास्को नवे वाडे वाठारात रस्तो उपताना वेगान वचपी दुचाकीन धक्को दिल्ल्यान 59 वर्सां पिरायेची माधवी शेटये ही बायलेक आत्ताक मरण आयलें। ती मुरगांव पालिका मंडळांत कंत्राटी कामगार आसली। दुचाकी चलोवपी भुरगो उणे पिरायेचो आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या। दुचाकी चलोवपी आनी दुचाकीच्या मालकाचेर पुलिसांनी गुन्यांवकारी खुनाचो आरोप नोंद केला। घडणूक थळाचेर आशिल्ल्यांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण कमी पिरायेचो भुरगो अशीर रस्त्यार वेगान वतालो। सीसीटीव्ही फुटेजींत दुचाकीन धपको दिवचे पयलीं ही बायल रस्त्या पलतडी धांवताली अशें दिसून आयलां। पळयात। पावणे संक सुमार एक हॉर्टिकल्चर शॉप आसा ते तेज्या भावाची जी बायल ममता शेटये म्हणून म्युनिसिपालिटीन काम करताली ती भाजी घेवन रस्त्यार भायर सरताली। भायर सरतात ती निवाड्यासून वास्को वचपी एक भुरगे दोग जाण बायक घेवन तेजेर जोरदार धडक दिली आनी बायल ती सकयलावन पडली। त्या तकली बी फुटली तिची आनी ऑन द स्पॉट डेथ डिक्लेअर जाली। त्या भुरग्यांकूय आनी ती बायल आहा ताका मागीर चिखली हॉस्पिटलान व्हेली। हांव PI कडेन मागता ज्या पद्दतीन हांगासर निवाड्याचेर स्पिडीन जे बायक चलयता हांगासर बिजी रोड आसल्या कारणान सुद्दां हांगासर भंय दिसता लोकांक चलोवंक वचपाक आनी इतले स्पिडीन जे बायक चलयता हांव मागता पुलिसा कडेन तेंच्यांनी हांगासर एक ड्रायव्ह दवरता सांजचो जे भुरगे स्पिडीन चलयता आनी चडशे भुरगे आहा ते मायनर भुरगे गाडी चलयता। हे मायनर भुरगे जेन्ना चलयता हांगासर खुबशे जाणटे लोक वॉकिंगेक वयता लोक कोण शॉपिंगेक वयता त्या लोकांक एक धोका आसा त्या खातीर हांव परत PI कडेन मागता लास्ट स्टॉप ते हांगासर माथेरान मरे थोड्यांक पुलिसांक हांगासर दवरून त्या भुरग्यांक मातशें कंट्रोल हाडचें। आनी हांव पेरंट्सा कडेन मागता ज्या भुरग्यां कडेन लायसन ना जे भुरगे मायनर आसा त्या भुरग्यांक गाडयो दिवच्यो न्हू। कमी पिरायेच्या भुरग्याच्या दुचाकी खाला येवन मरण येवपाची ही दुसरी घडणूक। हे घडणुके उपरांत पुलीस आनीक गंभीर जाल्यात। उण्या पिरायेच्या भुरग्यांकच न्हय तर तांकां परवानो नासतना वाहनां वापरपाक दिवपी पालकांकय पुलिसांनी शिटकावणी दिल्या। ह्या फुडें अशा प्रकरणांनी उणे पिरायेच्या भुरग्यां सयत पालकांकय जबाबदार धरतले। वास्को PI कपिल नायकान सांगलें। आयकात। काल सांजे पावणे सुमार एक फॅटल एक्सिडेंट रिपोर्ट जालो न्यू वाडे नियर काजी स्टॉप संतोषी माता टेम्पल आसता थंय एक बायल नेमली शी इज अ विक्टीम ममता शेटे एज अबाउट 59 years ती रोड क्रॉस करताली आनी रोड क्रॉस करून तिने अर्द रोड क्रॉस केलो आनी इतल्यान तिने गाडी येता मोटरसायकल येता ती पयली आनी ती मोटरसायकल इतली फास्ट आशिल्ली सो ती ताका लागून बेगीन क्रॉस करपाक गेली आनी ते मोटरसायकलीन लागून तिका डॅश दिली ती ऑन द स्पॉट ती पडली आनी एक्सपायर जाली। सो मागीर आमी इन्क्वायरी केली तेन्ना आमकां कळ्ळें की जो रायडर आशिल्लो ती बायक MT Yamaha मेक ताजो रायडर पळय जो आशिल्लो तो चायल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथलो इज अ मायनर आनीक ताका चलोवपाक दिल्लो तो ओनर इज अ मेजर। सो आमी हाजेर ऑफेन्स रजिस्टर केलो अंडर सेक्शन 279 304A 191 subsection 2 of MV Act and 345 of MV Act. So this is not an accident. When you are a minor, you know that you are unauthorized to ride any vehicle, you don't have a license, and owner also know that he is not having a license. So accident and this is a culpable homicide amounting to murder, not amounting to murder. So we have registered the offence under section 304 and not 304A, and we arrested the owner of the bike and also detained the child in conflict law, and he is sent to Apnagar for the further action, and our further investigation is in progress. In future also I am telling that if these parents are allowing to ride the vehicle to the minor children, we will book them along with them. So now here the owner of the person is not a parent, is some other person, he is a friend of the accused who is child in conflict with law. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरो महाले।